बाकीच्या पक्षांनी म्हादय संदर्भात तडजोड केली. फक्त बीजेपीन लढो दिलो म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो. तो सांगता त्या प्रमाण कोणाक कसलीच जागृताय यात्रा काडपाची गरज ना. कोणाक मदत करपाक जाय जाल्यार ह्या केशीत साक्षीदार रावचे. तो आमोणा बिर्डी पुलाच्या उक्तावणाक उलयतालो. सगळ्यो गजाली बीजेपीच्या गोयच्या मास्टर प्लॅनान आसा. त्यामुळे विकास म्हणजे कितें हाजें एक मॉडेल देशा फुडें आनी गोंयकारां फुडें भारतीय जनता पक्षान दवरलो आसा. म्हादयच्या विशयान लढो जो उबो केला तो पूर्णपणे हांवें उबो केला. बाकीच्या सगळ्या पक्षांनी हो कॉम्प्रोमायज केल्लो विशय आशिल्लो. आमी फायट केला, आमी फायट करता अजुनूय. त्यामुळे हांव कितें पत्र बरयता तें म्हाका खबर आसा. त्या पत्राची कोणें हें करून म्हादयचेर जागृताय यात्रा काडपाची गरज ना. जर तांकां इतलें ज्ञान आसा म्हादयचें जाल्यार तांच्यांनी आमकां मदत करची. थंय ट्रिब्युनला फुडें कितें तरी विटनेस म्हणून दिवपाक. हांवें सांगलेलें सगळ्यांक विटनेस कोणाक खबर आसा तांच्यांनी येवचें विटनेस म्हणून. एकूय मनीस येवपाक तयार ना विटनेस. आमकां विटनेस घेता म्हणसर नाका शिवड जालो. सोडून राजेंद्र केरकार आनी निर्मला सावंत ह्या दोगांनीच पयल्या दिसा पासून म्हादयच्या लढ्याचेर आमकां समर्थन दिलां. त्यामुळे कोणें चिंता करपाची गरज ना. लोकांक चुकीच्यो म्हायती दिवन म्हादयच्या संदर्भात सरकाराच्या विरुद्ध कितें तरी वातावरण करप. पयलीं रिवर नॅशनलायझेशन जालें. सकाळी प्रजासत्ताक दिसा उलयतना सरकार म्हादयचें उदक कसोच डायवर्ट करचो ना म्हणून सभापतीन आश्वासन दिले. आमची म्हादय नदी, गोंयची आई ही म्हादय नदी. बरेच जाण जे म्हादय म्हजी आई म्हणटा किंवा त्या म्हादयचेर समजून घेवपाचो प्रयत्न करिना. म्हादय खंयच्यान उगम जाल्या, खंय पर्यंत पावल्या, विरोधा खातीर विरोध करप हे काही जाणां मोठेपण दिसता. बरेचशे जाण जे म्हणजे म्हापशान आनी पणजेन रावन ह्या विशयाचेर उलोवपाक खूब जाण आसता. जशें आमी पळयताले की मायनिंगाचे विशयाचेर उलयता आसतना जांकां मायनिंगाचो संबंध नासताले हेच चड लोक उलयताले. म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा की म्हादय आमची अस्मिताय आसा. म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करूंक न दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी सरकार तें 100% करतलें. म्हादयचें उदक खंयसरूच डायवर्जन जावपाक केन्नाच दिवचें ना. हे 100% खरें आसा. विर्डी पुलाचे श्रेय प्रमोद सावंतान आपल्याक घेतला. तो उक्तावण सुवाळ्याक उलयतालो. फाटल्या 5 वर्सांक हांव पळयता की सांखळेचें हॉस्पिटल आसतलें, रवींद्र भवन आसतलें, कॉलेज आसतलें, इंडोर स्टेडियम आसतलो किंवा स्विमींग पूल आसतलो. ही पुराय कामां कंप्लीट जर कोणी करून घेतली आसात जाल्यार ती हांवें आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान करून घेतल्या. काही कामां जर आयज पर्यंत जर ती अडवून उरली आसतली, मागीर तो एसटीपी प्लांट जावं आसतलो किंवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट किंवा मास्टर प्लॅनिंग आसतलें, जर ते खितपत पडला आसतलें जाल्यार ते त्या म्युनिसिपालिटी खातीर पडला. हे तितकेच खरें आसा. पूल जे आज नवीन जे जाल्ले आसा ह्या वर्सांक ते सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंतल्यान जाले आनी ते कित्याक, ताची आवश्यकता कित्याक हें सांगपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. सांकवाळी उपासनगर ब्राह्मण राष्ट्रोळीची घुमटी काडून उडयल्या म्हणून लोक चाळवले. लोक गेली कितलींशींच वर्सां थंय आपले भक्तिभावान सेवा करताले. आतां सांकवाळचो एकलो जयेश फट्टे म्हणटा ताणें खंय ती घुमटी काडून उडयली. थंयच्या लोकांनी ताच्या आड पुलीस कंप्लेन केल्या. वेर्णा पुलिसांनी पंचनामो करून जयेशाक सध्या ताब्यात घेतला. गेल्या 10-12 वर्षी जाली हांगा पुजा करतात आनी हे आमची श्रद्धा आसता पुराय आमच्या वाड्याचे. तेन्ना हांगा ती घुमटी आशिल्ली आज अचानक गायब जाली. तेन्ना सगळी हे करून डिमॉलिश करून बाजून उडयला. तेन्ना हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. हे सगळ्याच्या श्रद्धास्थान आशिल्ल्या कारण आमकां विश्वासाची हे आसता. तेन्ना व्यवस्थीत हाची हे कितें एक्शन जावन कितें तरी जावं जाय. कोणी उडयलें तें कितें आता ते जयेश फट्टे नावाच्या मनशान उडयलं म्हणून सांगतात. 2002 मधून आम्ही इकडे राहिलेलो आहे. खूप आता 10 वर्ष झाली इकडे. आम्ही इकडे देवाची येऊन आम्ही दरवर्षी पूजा करतोय. काय देवाला आम्ही हे करतो. आमचे कोणचं घराघर कार्य असेल, लग्नाचं कार्य असेल किंवा काय असेल तर आम्ही देवाकरती पहिले येऊन हे करतो. देवाला आम्ही गारण गाऊन आम्ही देवाला सांगतो की बाबा आमच्या घरामध्ये कार्य आहे. काय लगीन पत्रिके ही आम्ही मुलांच्या सर्वांच्या आम्ही इथे ठेवतो. काय आणि आम्ही इथे लय वर्ष झाली इथं आम्ही येतोच. घुमटी आमची देवाची दरवर्षी आमची सेवा असते. देवाला पूजा असते आमची वर्षानुवर्ष. धाकटी घुमटी आशिल्ली थंय आनी ते कितें दिव आत्मीन लायताले.
तरी आतां म्हाका सडनली तेणें आपोवन हाडला. हांवें म्हणलें कितें जालें ना म्हणपाक ती घुमटी आशिल्ली ती काडून उडयल्या म्हणपाक. हांवें म्हणलें कोणें काडून उडयला तर म्हणपाक ते जयेश म्हणून हांगा तेणें म्हणपाक काडून उडयल्या. आतां म्हणलें समज जर तूं घुमटी जयेशान काडल्या जाल्यार जागे जयेशाले आसतले न्हू. म्हणजे तेणें कितें पेपर कितें आपल्या कडेन ते तांकां दाखोवपा जाय आपल्या बाबा ही जागा म्हणून. आनीक हांव जाणा ते भाशेन ही जागा कोमदादीची नाल्यार कोमदादीन एक्शन घेवपाचें न्हू. पूण कोमदादीन काय एक्शन कांय घेवना. समज जयेशान घेतल्या जाल्यार एक तर कोमदादीन जागा तेका दिले आसतले. तांकां पेपर कितें ते ताणें दाखोवचें बाबा ही आपली जागा म्हणून. आनीक मागीर फुडलें कितें तें आमी पळयता. समज ही जागा तेजी जाल्यार नाल्यार समज तेजी न्हू जाल्यार कोमदादीन एक्शन घेवपाक बाबा कोमदादीन सांगपाक बाबा तुमी हें केलें तें सारकें न्हू म्हणून. कित्याक म्हाका तें रॉंग कितें दिसलें. समज तेजी जागा जाल्यार तेणें तांकां पेपर दाखोवची ही आपली जागा म्हणून तुमी हांगा कांय करूं शकना म्हणून. जयेश फडते म्हणटा घुमटी बांदिल्ली तो ताचो जागो. लोक म्हणटा तो जागो कम्युनिदादीचो. वेर्णा पुलिसांनी सुवातेर वचून पंचनामा केला. जयेश फडतेकूय ताब्यात घेतला. 2005 तांच्यांनी ही थंयसर घुमटी बांदली अशें तांचें म्हणणें. आनी ती घुमटी आज सांजची जयेश फडते रावपी शिंदोळी सांकवाळे हाणें ती घुमटी JCB हाडून मोडली. आतां तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही जागो 83/1 सांकवाळे विलेजीची ही कोमनीदादीची जागा आसा. आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो थंयसर ती क्लेम करता आनी डिस्प्यूट आसा ते प्रॉपर्टीचेर. पण तांचें म्हणणें कितें की तितून आमची घुमटी आसा आनी आमची रिलिजियस फिलिंग्स आसा आनी ही घुमटी मोडल्या कारणान तांचे रिलिजियस फिलिंग्स जे आसा हे हर्ट जाल्ले आसा, दुखवलेले आसा. ताज्याक लागून तांच्यांनी कंप्लेन दिला. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.